संवसारीक पर्यावरण दिसा प्लास्टीक प्रदूषणाचेर सगळ्याक जागृताय चल्ल्या। गोंयांतय मंगळारा जागृती कार्यावळी जाल्यो। सरकारी आनी बाकीच्या संस्थाय नेटान वावुरतात। प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची कार्यावळ जाली। इफ यू कांट रियूज रेफ्यूज इट ही कार्यावळीची संकल्पना। फोमेंतो मिडिया, जिनो, महिंद्रा, डिझर्ट्स अँड मोर आनी बाकीच्यांनी मेळून बीट प्लास्टीक पोल्यूशन कार्यावळ केली। प्रदूषण नियंत्रण मंडळान पणजे पर्यावरण दिसाची खासा कार्यावळ दवरिल्ली। भस्मासूर केन्ना तरी पुराणान जाल्लो ताकाय बी नाच केलो। तसोच हो प्लास्टिकचो भस्मासूर तुम्ही आमी कोणी तरी नष्ट करूंक जाय। आमचे भितर आशिल्ले सायंटिस्ट जाणी हाका जन्माक घाला ताचोच ताणी शेवट करचो कसो रिसर्च करात। 11,800 tons we have collected, but a large number is also going, it is burned somewhere, it is going down the drains. So let us take a pledge and let us make a difference in our own life, in our own communities. Rightly, this year's theme is also, if you can't reuse it, then refuse it. The tourist population should also be made aware that it's an eco-sensitive zone where plastic use is to be minimized, and the facilities for use of alternatives should be encouraged. फोमेंतो मिडिया आणि बाकीच्या काही कंपन्यांनी मिळून परवरे मॉल दे गोवात बीट प्लास्टिक पोल्यूशनाचेर जागृती केली। Always committed to the environment and towards sustainable mobility. This is one of the steps towards a cleaner environment. Electric vehicles are now be pollution free, and we are proud to be in Goa with the first vehicle that is the Eco Plus. To be associated with this great initiative by Fomento Media, the green initiative which is the need of the hour, and Mahindra Electric along with Mukhtar Automobiles, the sole distributor for Mahindra vehicles in Goa, is really proud to be associated with this initiative, and we wish Fomento Media all the very best in taking this initiative forward. प्रुडंटा खातीर सिनियर व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुळशीदास च्यारी आणि शिरीष कुंकळेकार। त्रास करतात, पगार वाडयनात, कसलीच सुविधा ना, कामगार युनियनाक मान्यताय दिना म्हूण वेर्ना इंडस्ट्रियल इस्टेटींतले पेंटियर कंपनीच्या कामगार निमाणे रस्त्यार देंवले। मॅनेजमेंट खंय तांकां तरेतरेन पिट्टा। पोन्न्या फिक्स स्टाफाक चडूच त्रास करतात। सोंसपाक जाता तितलें सोंसलें, निमाणे 500 पेड्ड्यार जावन खंय ते रस्त्यार देंवल्यात। मॅनेजमेंट खंय कामगारांक एक सारको पिट्टा आणि हॅरेसमेंट जो चालू आसा भितर कंपनीन, तर लिवेक आसूं जावं कोण आनी एबसेंटिजमाक आसूं, आमी एकूच मागता की आमची फूल कमिटी आहा विथ आमचो सर अजित सिंग राणे, आमचे तेंच्यांनी एक्सेप्ट करचें, एक मिटींग बसोवची आमकां, आनी आमी मिटिंगेक बसपाक रेडी आहा। हो स्ट्रायक आमी असो करूंक ना, फक्त हेंच्यांनी फोर्स केला मॅनेजमेंटान की भुरगे रस्त्यार येवचे म्हणून। और जीएमसी में मैंने तो एंजियोप्लास्टी किया है, और इधर आके मेरे को बोल रहे हैं कि फिजिकल तुमको काम करना पड़ेगा, तुम नॉर्मल हो। और ये डॉक्टर, सेफ्टी ऑफिसर, एचआर सब लोग बोल रहे हैं कि तू नॉर्मल है। और ऑलरेडी से जी ये है उसका, ये जो मंजुनाथ देसाई ने मेरे को बोला है कि यू आर रेस्ट्रिक्ट फॉर फिजिकल एक्टिविटी एंड कैरी फॉर द लाइट वर्क। एचआर बोल रहा है मेरे को तेरे ये इधर कुछ नहीं है, तुम्हारे लिए लाइट जॉब नहीं है। कंपनी कामगार युनियनाक मान्यताय दिवंक तयार ना, पगार वाडना, कसली सुविधाय ना। पयलींच्यान आतां सुपरवायझर बी आहा ते आमचे मुद्दम कोणाचे लीव कॅन्सल करतात, आनी एचआर डिपार्टमेंट आहा तो वॉर्निंग लेटरां काडटा। आतां इतले कन्फर्म भुरग्यांक इतल्या वर्साचे जे जॉब हें केले, आतां स्किल्ड वर्कर आहा तांकां जर अशें हॅरेसमेंट करपाक लागले जाल्यार आतां युनियनाचें हें कितें। आनी सेकंड थिंग म्हणजे आमचें रिकॉग्निशन करिना युनियन। आतां कितलो तेंप जालो आमचें युनियन आतां आसा, रिकॉग्निशनाक आमी घातलां जाल्यार रजिस्ट्रेशन जालां सगळें, आमचे सगळे डॉक्युमेंट्स आहा, आमी सगळे पावयल्ले आसा, लेबरान, पुलीस स्टेशनार म्हण नाजाल्यार कलेक्टराक सगळ्यांक पावयल्ले आसा, तरी आमचे अजून रिकॉग्निशन करपाक हे फाटी फुडें करतात। अजून आमची सॅलरी ते वाडोवपाक पळयना, आनी दुसरें म्हणल्यार भितर काम करता पळय न्हू ते टार्गेटूय सेट करना। ते म्हणटा तुका जाय तितलें प्रोडक्शन फक्त वाडया, फक्त प्रोडक्शनाचेर फोकस करा। बाकी प्रोडक्शन तांकां फक्त प्रोडक्शना पडल्या, भुरग्यांचे तर पडलेलेच ना। भितर फॅन सुद्दां सारके चलना, गरमेन आमी मरता ते भितर, आनी ते सुशेगाद एसीन बसून आसता। हे आतां कंटिन्यू आतां जवळ खूप वर्सां जालीं, आतां आमच्यान सोंसपाक जायना म्हणून आतां आमी लास्ट स्टेप हो स्टेप घेतला। इकडे कंपनीमध्ये कसं आहे, कॉन्ट्रॅक्टर लेवलला व्हॅल्यू आहे। आपण 10 वर्ष जो काम करतो आपल्याला काहीच व्हॅल्यू नाही, म्हणजे काम करून काय फायदा आपण इकडे। कन्फर्म एम्प्लॉयला व्हॅल्यू नाही तर आणि काय असणार इकडे। जो इथं जास्ती फोकस कंपनी कॉन्ट्रॅक्टर लेवलला करतोय, कंपनी एम्प्लॉयला म्हणून काहीच नाही आहे।
प्रुडंटा खातीर विक्रम नायक. घेऊ एक कमर्शियल ब्रेक.